बांदोड्या ह्या वाठारांत आसा. हांव सरपंच बांदोडा आनी आमचे वार्ड नंबर 3 नांवात महालक्ष्मी हे वाठारांत जे आमच्या गावण्या मडकय वचपाचो जो रोड आसा त्या रोडाच्या सायडीन झाडां आशिल्लीं अत्यंत वायट अशी हितून आशिल्ली कारण जमीन सगळी फुगलेली आसा आनी ती दरड असल्या कारणान ती झाडां 2-3 झाडां हांगा कोसळून पडली. त्या खातीर हो रोड टोटल हो ब्लॉक जावन पडलो. तेन्ना आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केला. त्यांनी आमकां बरें सहकार्य केलें कारण तेंचे सगळ्या कामगारांनी सहकार्य आमकां बरें काम करून ते वाट लोकांक निवळ करून दिली. तशेंच आमची पंचायतीन हांगा JCBची गरज आशिल्ली. JCB लावन आमी टोटल जो रस्तो आसा तो आमी निवळ करून लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केलो. जे आयज 7:30 वरांचेर ही गोष्ट घडली. आतां आमी जवळपास 10:30 पर्यंत आमी हें काम करपाक लागलेले आसा आनी आमी आतां जें काम उरलां ते सगळ्यांक निवळ रोड करून आमी लोकांक वेवस्थीत वाट वचपाची वाट आमी क्लियर करून दितले. तशेंच जे आयज आमचे अंडरग्रावंड केबलींग जालां आनी त्या खातीर आमच्या वाठारांत सगळे अंडरग्रावंड केबलींग जाल्ले कारणान जे आमचे सायडीचे ज्यो आमचे वायर आशिल्ल्यो त्यो सगळे काडलेल्यो आनी ते अत्यंत वायट जी गोश्ट आसली हेजे कारण हांगा ते जर झाड पडून जर सरावंडींग जे लोकांक लायट जाय आशिल्ली ती लायट ना जातली.